मडगांव रेल्वे स्टेशना भायले येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचे सुवातेचे कफू जावन हायकोर्टाचे अर्दे उपरांतूय 6 ते 7 वर्सां जालीं तरी सुटना. जागो पावना म्हूण फक्त येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक सुवात वाडोवन केल्ली. थंयूय येलो ब्लॅक मोटरसायकली आनी रिक्षावाले धरून सगळे घुसतात. येरादारी खात्याक पडून गेल्ले ना. मडगांवच्या फिर्यादी टॅक्सी चालक मालक संघटनेन हायकोर्टात दावो केलो तो असो. नोव्हेंबर 1997त दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान मडगांव रेल्वे स्टेशना भायर येलो ब्लॅक बायक्स, ऑटो आनी टॅक्सीं खातीर पार्किंग सुवाते खातीर अधिसुचोवणी काडिल्ली. फेब्रुवारी 2000त 15 ते 30 येलो ब्लॅक टॅक्सीं खातीर पार्किंग सुवात वाडोवंक अधिसुचोवणी काडली. मडगांव टॅक्सी चालक मालक संघटनेक 2008त प्रीपेड टॅक्सी कावंटर उक्तो करूंक लायसन्स मेळ्ळें. येलो ब्लॅक टॅक्सीं खातीर आशिल्ली सुवातेर येलो ब्लॅक बायक्स आनी ऑटो पार्क करतात. ताका लागून टॅक्सीवाल्यांक त्रास जाता. संघटनेन हो प्रस्न हायकोर्टात व्हेल्लो. एप्रील 2013त हायकोर्टान याचिकेचो निकाल दितना येरादारी संचालकाक कारवाय करूंक सांगिल्ली. तेन्नाचो येरादारी संचालक निखील देसायान खंय कांयच केल्लें ना. कोर्टाचे अर्दीचो अपमान केलो म्हूण येलो ब्लॅक टॅक्सी चालक मालक संघटनेचो आरोप. आपली बाजू मांडपाक निखील देसायान 2 सप्तकांचो प्राझ मागला. कोर्टान केस 2 सप्तकां उपरांत दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.